आयज आमचो मकरान शेटये आयज तेंच्यांनी ही जागा आमकां एवेलेबल हांगा करून दिली आनी ही स्मशान भूमी आयज तेंकां लागून आयज हांगा जावंक पावली आनी हांव तेंकां तेजे फॅमिलीक तशेंच तेंकां एप्रिशिएट करता आनी तेज्या फॅमिलीक सगल्यांक ह्या आमच्या गांवच्या तर्फेन सगल्यांक तेंचो आशिर्वाद आसचो आनी तशेंच आयज ZP फंडांसून हे आयज काम जाल्लें आसा। हांव सदांच म्हणटालो की गांवान एक स्मशान भूमी आसची, कित्याक आमच्या पेडण्यान हे वाद खूब चालू आहा स्मशान भूमीक लागून आनी ते जाता तितले हांव कमी करपाचे खूब ट्राय करता आनी जाता तितले डिवेलप आनी सगळ्या गांवान जावची म्हणून हांव म्हाजें सदांच हें आसता, कित्याक आनी हांव करून दाखयतलो हें काम। कित्याक स्मशान भूमी हे आमचें दुसरें घर, जेन्ना आमी मेले काय पिसफुली वचून आमकां हांगासर ते हें जावंक जाय, कित्याक अशे पेडण्यान खूब फावटी वाद जातात, ते वाद हे बंद जावचे हांव सांगता आनी हे गांवांनी सगळे हांव करून दाखयतलो। जाल्लेले आसा ते ZP आनी आमदार लागून आमकां तेंचे हेल्पेन काम जाल्लेलें आसा आमकां। तशेंच आमचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार आमकां जमीन दिली मकरन तोरसकर शेटी, तांकां लागून जाला हे सराच्या सहकार्यान तशेंच ZP फंडांतल्यान जाल्लें आसा। 6.5 लाख खर्च करून ही स्मशानभूमी बांदलेली आसा आनी आमचे 25 मतदारसंघ आसात। 25 मतदारसंघांतल्यान आयज सगळ्यांनी एप्रिशिएट अशी केल्ली स्मशानभूमी, खरीच सुंदर अशी स्मशानभूमी जाल्या अशें सगळे जाण ZP मेंबर सुद्दां म्हणटात। खरो आमचो अंत जाल्या उपरांत निमणी जागा ही आमकां स्मशानभूमी आनी हे स्मशानभूमीचें आयज उक्तावण करतना खूब खोशी भोगता, कित्याक धंगरवाडो आनी म्हाज्या घराण्याशी एक माये मोगाचो म्हण तूं आपल्या घराण्या हेचो कसो एक संबंद, तेन्ना आमचे शेटये बाब तोरसकर यांचे खूब खूब अभिनंदन म्हणटा बाबा तुमचे, कित्याक तुमी NOC दिवप म्हणजे ही सादी गोष्ट नासता, तेजें मन मोठें जाय लागता, तें मन मोठें करून तुवें NOC दिल्ली आसा म्हणून आयज हांगासर आमकां ही स्मशानभूमी सुंदर अशी पळोवंक मेळटा। पहिली एक जस्ट बाउंड्री कशी आसलेली तेचे आमी सगळ्यांनी मेळून फुडाकार घेवन चड करून आमचे हे ह्या एरियाचे वॉर्ड मेंबर रमेश बुटे यांच्यानी फाटल्यान आपले हातभार लावून हे काम करून घेतले आनी आमकां सराचो आमचे आनी आमच्या ZPचो सपोर्ट आसलो म्हणून हे आमचे काम आयज जाले। आता जस्ट रस्त्याचो बारीकसो एक प्रॉब्लेम आसा तोय म्हाका दिसता सॉर्ट आउट जातलो। म्हाका आत्तां कळयलें की जागो दिवपाक रेडी आसा म्हणून, सो एक रस्तो रोकडो जालो की स्ट्रेट फॉरवर्ड रोकडेच हाडपाक मेळटले। सो पावस म्हणा वर आनी कितें म्हणा ही कसलीच प्रॉब्लेम हांगा जावची ना। फॉलोअप घेतला तो रमेश भुटेन, रमेश म्हाजो सारको कॉन्टॅक्टान आसलो, भाई अशें करया हांवें सांगलें, म्हटलें म्हाज्या आज्यान म्हटलें पयलीं तुमकां कमिटमेंट दिल्ली तेचेर आमी कांयच करचें ना, म्हटलें गो थ्रू, म्हटलें तूं जाय तें तुका कर, तुका हेच्या फुडें कितें सपोर्ट लागत जाल्यार हांव सपोर्ट करतलो आनी आमचो भाई आसाच।